स्टार्ट करता राव सांग राव पंत मेले. माझे नाव ए चालू वारे आगे असं आवाज येते. सांगा पळय माझे नाव रोहिदास नायक, टॅक्सी ड्रायव्हर. आम्ही आज आमकां हॅरेसमेंट जाता मिटरा खातीर म्हणून आमी म्हाका डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेटर दिवपाक गेले, पूण डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट ना. म्हणजे आमी आतां ते हेका मेळ्ळा, आमचो वाज म्हणटा तो असिस्टंट डायरेक्टर आसलो ताका मेळ्ळा आनी ताका आमी मेमोरंडम दिला आमकां ते हॅरेसमेंट चल्ला म्हणून. हॅरेसमेंट चल्ला हे बाबतीन की आमी आतां मिटर थोड्यांनी गव्हर्मेंटान फोर्स केला म्हणून मिटर आमी बूक केल्या. म्हयनो जाले, 2 म्हयने जाले, आजुनूय मिटर मेळना. मिटर मेळना तर आमचे कडेन स्लिपी आहा, तरी पूण आमकां वाटेक RTO जावं पुलीस चड हाडयता. RTO जर रिसीट पळयता सोडटात म्हणून पुलीस हें करता, पुलीस फायन मारता आनी सकयल बरयता वायलेशन ऑफ कोर्ट लॉ आनी 100 रुपया जावं 200 रुपया कितें आहा मेळटा ते फायन मारता. आमी सांगलें की आमचे कडेन रिसीट आहा, बूक केल्ली मिटर, 2 म्हयने आमकां मिटर मेळना. ती आमची मिस्टेक न्हू, ती कंपनीची मिस्टेक जावं गव्हर्मेंटाची मिस्टेक. गव्हर्मेंटान कोणी वेंडर फिट हें केला, यूज केला, तो आमकां दिना, तेजेर एक्शन घे न्हू. आमचेर कित्याक आमकां हॅरेस करता. आमचे कडेन आतां पेंडेम केले पयशे ना. ह्या हितून सुद्दां आमी आमच्या भायले भुरग्याचे हांगा हे ते इकून आमी मिटर घातल्या. मिटर घातलो, टॅक्स फारीक कर, इन्शुरन्स फारीक कर. इन्शुरन्स आसा एक गाडी साधारण 15-20 हजार रुपया इन्शुरन्स ते भरपा कडेन नासले तरी आमकां गाडी चलोवपाक जाय. आतां सिजन सुरू जालो जाल्यार गव्हर्मेंट आमकां कांयच हेल्प करना. CMान आमकां इन्शुरन्स दिल्लो. आमी जेन्ना मेमोरंडम दिल्लो CMाक आमच्या हांव पर्सनली सांगता, कांयसो शापोरा जेन्ना स्वामी अच्युतानंद देवान येयल्लो तेन्ना CMान सांगलें आमी तुका 4 पयलीं कितें तरी प्युअर हें इन्शुरन्स दिता. दिलो तेणी 4 उपरांत तेणी हें दिलें की आमी तुमकां मिटर फुकट दिता म्हणून डिक्लेअर केलें. पूण सादें म्हाका CMाक आतां परत क्वेश्चन करूंक सोदता सादो एज अ टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून. CMाक खबर आसा जर तेणी इन्शुरन्स दिलो जाल्यार तेणी गॅजेटीन नोटीस कित्याक काडूंक ना, नोटिफिकेशन कित्याक करूंक ना की बाबा टॅक्सी ड्रायव्हराक मिटर फुकट दिला आपूण. हें कित्याक काडून तेणी हें जर काडलां तर सॉरी म्हाका आमकां कळोवना. जर काडलां तेणी आमकां दाखोवन दिवचें की CMान खंय तरी हें नोटीस काडल्या म्हणून की मिटर टॅक्सी ड्रायव्हराक फुकट. सेकेंड, CMान फुकट दिता म्हणून सांगलें. दोगांयच्यान 2-3 दिसांनी हो सांगता आमचो माविन गुजिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ना तुमकां पयशे भरून तुमी घाला, आमकां तुमी 3 दिसांनी परत दिता. 3 दिसांनी परत दिता. आमी आतां थोड्या भुरग्यांनी आमच्या ओके जाय सेम स्टोरी आपले खंयसून तरी पर्सनल पयशे अरेंज करून घातलो मिटर जाल्यार आजून टील डेट पयशे चडांत चड कोणाक मेळोंक ना. कितें म्हणटकीर हें एक जालें. म्हणटकीर गव्हर्मेंट आमकां हॅरेस करूंक सोदता हो जाल्लो. आनी आतां मिटर घालून थोड्यांनी कोणी घालूंक ना तिंकां आतां हॅरेस करता, तालाव दिता. आतां आमी कितें करपाचें? CMानी आमकां क्लॅरिफाय करपाचें आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरानूय क्लॅरिफाय करपा जाय. कितें तालाव दिता म्हणजे मिटर बसोवंक ना म्हणून. आमचे कडेन मिटर बसयले रिसीट आहा तेंकांय दिता. आतां कोणी घालूंक ना ओके मान्य करता आमी, थोड्यांनी घालूंक ना कित्याक पयशे ना. खरें हांव सांगता एज अ पर्सनल हांवें म्हाजी गाडी आजून मिटर बसोवंक म्हाजे कडेन पयशे ना. कितें म्हाका बायल भुरग्यांक घर चलोवपा जाय, म्हाजे कडेन इतलो इन्कम जायना, सिजनूय तितलो आजून जावंक ना. इतलो वेट करता आनी गव्हर्मेंट सांगता तुमी मिटर बसयात आनी हें करा म्हणून. रिसीट बूक केला म्हूण दिता पुणून फायन दिता न्ही. आतां काल तेणी मॅक्सिकाबाकूय फायन दिली. मॅक्सिकाबाक खंयची फायन मेळना, 7+ वचप फायन पडना. पूण ताका तेंच्यांनी दिल्या फायन की वायलेशन ऑफ कोर्ट रूल, हायकोर्ट वायलेशन ऑफ हायकोर्ट. हें आमचो आनी कोणी फ्रेंड सांगतले आसा कितें. म्हणटकीर म्हाज्या हितून गव्हर्मेंटान जर CMान आजुनूय आमकां सांगपा जाय की आपूण कितें केलां तें. गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण भारत आनी स्वयंपूर्ण हें तें सगळें उलयता, पूण आमी आतां सेल्फ एम्प्लॉयड. आमकां सेल्फ एम्प्लॉयड रस्त्यार हाडल्या, आमच्यो गाडयो बंद दवरल्या, आमी धंदो कसो करपाचो आनी बायल भुरग्यांक पोसपाची कशी, इन्कम कसो करपाचो हो CMान सुद्दां सांगचें आमकां. स्वयंपूर्ण म्हणटा तेजो अर्थ कितें तो सांगचो. कितें म्हाका काम ना आतां हांवें कितें करपाचें तें CMान म्हाका क्लियरली सांगचें. हें आतां इतलो हांव आतां 63 इयर्स ओल्ड, हांव अजून टॅक्सी चलयता. म्हाका सेल्फ एम्प्लॉयड हे हांवें कोणा गव्हर्मेंटा कडेन केन्ना कितें मागूंक वचना. पूण गव्हर्मेंटान सांगचें म्हाका आतां हांवें कितें करपाचें न्हू तें. थँक्यू. माझे नाव सुनील नायक, हांव एक टॅक्सीकार. आज आमी सराक मेळोंक गेले की तुमी पळयलां आसतलें मिडिया चड हाडटा ते की वयता ते तालाव दिता. कित्याक तालाव दिता? नॉन फिटमेंट ऑफ मिटर, डिजिटल मिटर म्हणून. आमी मिटराक केन्ना ओपोज करूंक नासलो. आमी पयलीं सरकाराक सांगलेलें की आमी मिटर बसयता म्हणून. आनी तुमकां सांगता की आमी पयशे भरल्या, खूब भुरग्यांनी पयशे भरल्या. सरकारान कितें केलां, अमकेच मनीस एपॉयंट केल्या. एक बिचोले केला, कोण राजा मेहता कोण केला आनी कोण केल्या, परवरी एक आसा.
तर हेंच्याकडे आमच्या भुरग्यांनी तुमी भाऊन सांगला तशी बाबा खंयचे तरी रीण काडले आनी पयशे भरले थंय मिटर घालून दिवप तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमी मिटर बुकींग केलो काय तुमकां कॉल करतले आमी आतां थोड्यांनी 2 म्हयने जाले तेंचो कॉलूच येवंक ना आतां हे सायडीक ऑर्डर काडली हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणून सामकें फाटीक लागला पळय की कोण मिटर बसयना पळय नॉन फिटमेंट ऑफ मिटर ताका तालांव दिया म्हणून अरे हांव कितें म्हणटा सरकाराक की ह्यो ज्यो कंपनी हाडल्या त्यो कोणी हाडल्या आमी हाडल्या टॅक्सीकारांनी ते तुमीच हाडल्या न्हू आमी तेंचे कडेन पयशे भरले ती तुमकां आमी रिसीट दाखयता मरे ते रिसीटीचेर आमकां तुमी रिलीव कर न्हू तांकां तुमी तालांव दी कोण पळय कंपनी कोणाक पळय तुमी वेंडर हाडल्या न्हू तांकां फायन मारा मरे एज पर हायकोर्ट ऑर्डर तुमी तांकां मिटर बसोवंक ना म्हणून इन्स्पायर्ड आमी पयशे भरले आसतना रीण काडून पयशे भरल्या भीक मागल्या कोणा कडेन बाबा जाय आमकां मिटराक म्हणून तरी आसतना तुमी 100 रुपया खातीर आमकां तालांव मारता आतां तुमकां सांगता आज हांव नॉर्थाक गेलो अंजुना हाडयलो बागान हाडयलो कालांगूट हाडयलो तिनूय कडेन ट्रॅफिक पुलीस आसा तो म्हणटा मिटर बसोवंक ना तुवें हांवें म्हणलें मिटर बसोवंक ना पयशे भरल्या ते सायडीक रिलीव केलो तिनूय कडेन सोडला म्हाका तर सावथाकसून म्हाका फोन येयलो एका टॅक्सी भावाचो की बाबा म्हाका पयशे रिसीट दाखयल्यार सुद्दां तो आपल्याक तालांव दिता म्हणून तो कसोच उलोवंक रेडी ना तो म्हणटा PI कडेन कितें उलयलो PI कॉल केला PI कॉल घेयना हांव म्हणटा कितें पयशे भरले ते कित्याक भरले आमी तुमचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन जर हे वेंडर्सां कडेन बसोवंक जायना जाल्यार गव्हर्मेंटान हेका वेंडर म्हणून कित्याक दिल्या तुमी प्रायवेट कंपनी आहले ओपन मार्केट कर आहले कोणी वचून आयजचो आयज बसयतलो आहलो तालांव दिता म्हणून हे सगळे पयशे घेतले आनी आमचे न्हिदल्या पयशांचेर हे आमचे जोडटा बरें इंट्रस्ट आमी सामके फोंडान पडलेले आसा हेंचे हितून तुमी म्हणटाले न्हू कितें बरोवन दिता नॉन फिटमेंट ऑफ मिटर दिता तेजेर नॉन फिटमेंट ऑफ मिटर म्हणटा तो नॉन फिटमेंट ऑफ मिटर कोण आमी पयशे भरल्या नॉन फिट ऑफ म्हणटा ती कंपनी आमी न्हू तांकां तुमी कितें तर आमी आतां कितें करतले जे तालांव पडले ते हांव अपील करता जितल्या जाणांक तालांव पडले ते तशेंच दवरा आनी ते कंपनीक पळय कोणी मिटर बूक केला तांकां तेंचे कडल्यान पयशे रिकवर करुया म्हणून त्याच्या ऑफिसान वचून बसया आमी देव बरें हांव मोगे एक टॅक्सीकार आयज आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टान येयल्ले कितें हॅरेसमेंट चल्ला टॅक्सीकाराची तो मातसो बंद कर म्हणून सांगपाक हे फिटमेंट ऑफ मिटर करून आमी भुरग्यांक आमचे हॅरेस करप चालू आहा सो आतां हांव मिडिया मार्फत सरकाराक सांगूंक सोदता की विदीन 48 hours आमचे हॅरेसमेंट स्टॉप करपाचें जाल्यार आमच्यो गाडयो भुरग्यांक आडयता थंयसर आमी गाडयो सोडटले लॉक करतले चावी काडून घेवन वयतले गाडी ट्रॅफिक जाम जाल्यार उपकारता कित्याक हो कायदो सोय आसता हातीन घेवपाक टायम येयल्लो आसा कित्याक सरकार हे कॉर्पोरेट लॉबी आनी कॅब एग्रिगेटर कॉर्पोरेट लॉबी आनी आपल्याक स्कॅम करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मोहीन गुदिनो आहा पळय आपल्या पोटान पडोंक जावन भुरग्यांक त्रास करता सो ताका सांगूंक सोदता हांव हे हॅरेसमेंट आहा ते टोटल तुमी बंद करात विदीन 48 hours जर हे हॅरेसमेंट बंद करिना जाल्यार गाडी जंय खंय आडयता थंयसर आमी गाडी सोडटले चावी घेतल्यान वयतले तर ट्रॅफिक जाम जावन कितें जावन ही सरकाराक चेतावणी दिता आमी मिडिया मार्फत तुमी सांगले कितें वयर आमी एसिस्टंट डायरेक्टर वाज साहेबांक मेळ्ळे तेणी एश्युरन्स दिला की आमकां कितें तरी रिलॅक्सेशन दिता म्हणून हितून हॅरेसमेंट चालू आहा पळय सरकाराची तितून पण जशें की 7+1 गाडयो मिटर लागना सो तांकां हाडयना जावं कोणी ऑलरेडी बूक केला तांकां हाडयना हे सरकार कितें चालू आहा एज पर मोटर व्हेकल एक्ट येल्लो ब्लॅकाक आनी एजीटीक मिटर घालूंक जाय सो ताका ऑलरेडी मिटर घातलेलो आहा ते आतां आमकां टुरिस्ट व्हेकलाकूच जबरदस्ती करता बरं जबरदस्ती करता फोर्सफुली ते आमकां घाल म्हणटा आमी घालपाकूच रेडी आसले आमकां कितें सांगलेलें एक ओपन मार्केट दी कित्याक हो सेम मिटर पळय तो 12,000 घेता तो 4-5 हजारांक मिटर मेळटा सरकार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आपल्याक कितें तरी खांग मेळोंक जाय म्हणून हो मिटर आमच्या 2 कंपनीक दिला आनी आमच्या गळ्यांत घातला आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की चवथीक एक गिफ्ट म्हणून टॅक्सीकारांक मेळटा मिटर म्हणून सो जाली दसरो दिवाळी जाली क्रिसमस जाय दिलो फ्री मिटर मेळोंक ना फक्त सरकार वाऱ्यार गुळयो मारता हे टॅक्सीकारांक फटयता आनी जनतेकूय बाकीचे फटयता तो कोणाक अजून रुपया घातलेल्या रुपया रिटर्न दिवंक ना सरकारान सो सरकाराक सांगता हे हॅरेसमेंट बंद करपाचें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सांगता हे हॅरेसमेंट प्लीज जाता जाल्यार बंद करात बंद जायना जाल्यार कायदो आमकां आमच्या हातीन घेवचो पडटलो राज्य म्हळ्यार कितें काय त्यो फोटींग गजाली रे बीजेपी सरकार अक्षरशः फोटींगपणा करता लोकांक फोटींगपणा करून हेंच्यांनी सरकार उबो केला फोटींगपणाच्या प्लॅटफॉर्माचेर सरकार उबो केला सरकारान उबो हा फोटींगपणा प्लॅटफॉर्माचेर फाटले 3 वर्सां जाले आमचे टॅक्सीकार आझाद मैदानार आपले प्रोटेस्ट करता एज्युकेशन करता आपल्या रायटाक लागून पण सरकार खंयच्याच सायडीन आयकना आनी सरकार जनतेची दिशाभूल करता की मिटर हो टॅक्सीकारांक फ्री दितलो म्हणून बट आजून पासून फ्री हे कांयच मेळोंक ना आमकां आमचे पयशे भरून मिटर घालचो पडटा आनी घालून सुद्दां रिइम्बर्समेंट पॉलिसी म्हणटा ते आजून रिइम्बर्स जावंकूच ना पयशे म्हणून सो आमी येयल्ले हॅरेसमेंटाक लागून हे हॅरेसमेंट सरकारान कशें तरी बंद करपाचें हे हॅरेसमेंट सपोज जर बंद जायना विदीन 48 hours जाल्यार कायदो सुवेवस्था आमी हातीन घेतले गाडी जंय हाडयता थंय गाडी लॉक करतना वयतले तो ट्रॅफिक जाम जाल्यार उपकारता कितें जाल्यार उपकारता आनी आयज आमी आयज सगळ्या असोसिएशनाचे एक 5-6 जाणूच येयल्ले एक डेलिगेशन घेवन मेळपाक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक
सपोज जर हेच्या फुडें कितें जालें जाल्यार आमकां व्हडलें करचें पडटलें. मग आता ऑलमोस्ट टुरिस्ट सीजन आसा सो समज सारकेंच जायना जाल्यार तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? फुडलो स्टेप सेम न्हू. कित्याक ज्या सरकारान आमकां 5 वर्सां पळय रडयला तो फुडलो स्टेप जाल्यार सरकार उडोवपाचो. आमी जेन्ना बीजेपी सरकार स्थापन जाल्ल्याक 2018च्यान पयलीं स्पीड गव्हर्नर मागीर एप बेस्ड टॅक्सी मिटर हेका लागून प्रोटेस्ट केला. सो फुडलीं 5 वर्सां आमकां आतां मैदानार मरपाचें ना. आमकां कितें तर पाट्या पोटा पाण्याचें करूंक जाय. म्हाका एक सांग तुमचे बरोबर आतां ह्या दिसांनी कोणा बरोबर बी बसका बी जावपाची आसात हेका लागून मिटराक लागून मिटराक लागून ना अजून काय ना. कितें आयकून येता सीएसा बरोबर आनी ट्राफिका बरोबर अजून पासून कांयच सांगूना आमकां. ते म्हणटात बट अजून सरकारची गजाल तुका खबर आहा. आमी म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ दॅट गोवा मायल्स फॉर लास्ट 3 years आमी सीएमा कडेन 25 फावटी तरी बसले आसतले बट निमाणो रिजल्ट हो कांयच ना. शनी जाणार कोणा बरोबर तुमची मिटींग आसा ना अजून पासून आमकां कन्फर्म ना. अजून कन्फर्म ना. मंडे अजून कन्फर्म ना. जातले मंडे कन्फर्म. सो लेट्स सी. हॅरेसमेंट फोन करून तांकां तेन्ना तुमी तुमचे घेवन घालतले तुमकां ग्रिव्हन्सीस घालूंकच जाय न्हू. आपयताले आमचें कितें आहा न्हू. कोण आमकां आपयता आमच्यो ग्रिव्हन्सीस घेवन आमी वयतल्यात न्हू. कित्याक आमचो पोटा पाणीचो प्रश्न आहा. आमी कितें राजकारण करूंक वचना. आमचो फक्त प्रश्न आहा आमच्या टॅक्सीकारांक सुशेगाद त्यांचो ब्रेड एंड बटर कमोवपाक दी इतकेंच. तांकां आपली लायव्हलीहूड आहा तो सेव्ह करपाक लागून जे स्वयंपूर्ण पळय आहा न्हू आमचे जे भुरगे पळय सेल्फ एम्प्लॉयड आहा सुशिक्षीत भुरगे जे पारंपारीक वेवसाय करता तांकां तुमी प्लीज हॅरेसमेंट करूं नाका. इतकेंच म्हाका सरकार सांगपाचें आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इतकेंच सांगपाचें आसा. आमी सगळे आत्मनिर्भर आहा न्हू रे. आमी सरकाराचेर डिपेंड ना. आमी स्वता धंदो करता आनी सरकाराक सांग आमच्या गाडयो घे आनी आमकां एक गव्हर्मेंट सर्वीस दी सांग. आमी रेडी आसा गाडयो दिवपाक. म्हाका एकदां सांग दारीचेर तेजेर कितें स्टेटमेंट करता कितें तुमच्या टॅक्सीकारा कडेन पावला तुमच्या दारी सरकार आमच्या दारी पावना बट आमी सरकाराच्या दारी 25 तरी फावटी पावल्या. सांगला तुमकां न्हू 25 फावटी तरी आमी सरकाराच्या दारार पावल्या. अक्षरशः भीक मागल्या आमचो धंदो सेव्ह कर म्हणून. कित्याक एप बेस्ड टॅक्सी जी आहा गोवा मायल्स इट्स नॉट फिजिबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. तुम्ही खंयचे तरी कॅब एग्रिगेटर्स आनी कॉर्पोरेट लॉबी काडटले आनी आमचो सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिझनस सोंपयतल्यात. आमी रिक्वेस्ट केलो सरकाराक अक्षरशः पांय पडून भीक सुद्दां मागलेली की बाबा हो एप बेस्ड गोवा मायल्स स्क्रॅप करा म्हणून. सो सरकारान कांयच आयकूंक ना. सो सरकार आमच्या दाराडे पावना. आमी सरकाराच्या दाराडे 25 फावटी तरी पावल्या बट सरकारान केन्नाच आयकून घेवंक ना. आमचो स्लोगन एकूच आहा सरकार आमच्या दारी आमकां करून सोडल्या भिकारी. हो आमचो स्लोगन आहा. चला ओके थँक्यू. थँक्यू तुमकां.